कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोच्या जन्मदिसा निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी तांकां परबीं भेटयली। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान मायकल लोबोक अच्छे दिन आसा, भिवपाची गरज ना म्हण म्हळें। आयतारा कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांच्या जन्मदिसा निमतान तांकां मुखेलमंत्री परबीं भेटोवपाक आयिल्ले। सभापती रमेश तावडकर, पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर, मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर, शिवोलीचे आमदार डिलायला लोबो, साळगांवचो आमदार केदार नायक, भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। मायकल लोबोक परबीं भेटयतना मुखेलमंत्र्यान म्हळें, मायकलान भारतीय जनता पार्टीचें काम नेटान करचें। अच्छे दिन आने वाले है, भिवपाची गरज ना। ताच्या मतदारसंघाच्या कामा खातीर सरकाराच्या वतीन जे सहकार्य जाय ते पुराय सहकार्य सरकार दितले म्हण मुखेलमंत्र्यान मायकलाक उतर दिलें। फाटले कंटिन्युअसली 2012तल्यान हांव आनी तो वांगडाच विधानसभेत पावले आनी तेन्नाच्यान आमी बरोबर आसा। लोकां खातीर काम करता तेका सदांच लोक तेका स्पर्धा आनी लोक तेच्या फाटल्यान रावता हे मायकलान परत एकदा प्रूव केला। म्हणून तर कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी थोडोसो वेळ तो सायडीक जरी गेलो जाल्यारय तुमी तेच्या वांगडा रावले। हांव खरोखरूच ताचें अभिनंदन करता आनी ग्राउंड लेवलाचेर लोकां मदीं काम करता हे परत एकदा त्यांनी प्रूव केलें। निश्चित रित्या त्यांनी अशेंच लोकां मदीं काम करीत रावचें। भारतीय जनता पार्टीचें काम नेटान करचें। अच्छे दिन आने वाले हैं। मायकला खातीर भिवपाची गरज ना। मायकला खातीर सदोदीत ताचे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या डेव्हलपमेंटाक सरकार म्हणून आनी मुख्यमंत्री म्हणून हांव ताच्या बरोबर आसा आनी निश्चित रित्या ताची खंयचीच कामां उरची ना। एक इज माय क्लोज फ्रेंड, हांव परत एकदा सांगता तुमकां। आनी खरोखरच तो खूब बरें काम करता। ताच्या कामाक म्हाजो तेंको आसतलो, सरकाराचो तेंको आसतलो आनी पार्टीचोय तेंको आसतलो। मायकल लोबो आनी मॅडम डिलायला लेबो ताच्या बरोबर आतां आसा। सो दॅट म्हाका दिसता निश्चित रित्या आमकां पार्टीकूय बी खूब व्हडलो तेंको त्या दोगांय कडल्यान आसतलो। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटालो खूय बड्डे करता, आमी म्हणल्यार घरांत लागया। एमरॉलान जेन्ना तो परवानगी दितलो तेन्नाच करप। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, म्हाका उगडास येता आमी 2005 जेन्ना बीजेपी जॉईन जाले अंडर द लिडरशिप ऑफ आवर एक्स चीफ मिनिस्टर आमचो मनोहर भाई, तो प्रेसिडेंट आसलो युथाचो। आमी कार्यकर्ता आनी आमी वांगडाच लाटी खूब खाल्ल्या। जेन्ना आमी हिंगा वयताले पणजे कसलें आंदोलन करूंक, पुलीस आमचेर लाटी मारताले, तेजेरूय पडल्या म्हाजेरूय पडल्या आनी लाटी खावन आमी फुडें 2012 आमदार जाल्या। वी हॅव सीन व्हेरी बॅड डेज एंड वी हॅव सीन व्हेरी गुड डेज, बट वी विल वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा इन्क्लुडिंग आवर सर। तेन्ना सर आमचो आमदार आसलो, तानावडे सर तेन्ना आमदार आसलो, तोय फुडें आसतालो आंदोलनाक आनी तेजेरूय लाटी पडटाल्यो आनी लाटी घेवनूच आमी सगळे शिकलेले आहा। आनी जो सपोर्ट आयज गोंयच्या लोकांक आमकां दिल्लो आहा, ह्या सरकाराक दिल्लो आहा, डॉक्टर प्रमोद सावंताक दिल्लो आहा, हो कंटिन्यू उरचो। जितकी बरी कामां गोंयान करपाक जाय ती तो चिंतीत आसता। थिंगासोर मंत्रालयान नाजाल्यार आपल्या रेजिडेन्सान बसोन तो मिटिंगी घेवन आमकां जेन्ना जेन्ना आमकां आपोवंक जाय आमदारांक सांगपाक की आपूण हे काम करता, सगळ्यांक विश्वासान घेवन तो ह्या गोंयची बरी कामां करता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। माझा बेस्ट फ्रेंड मायकल लोबो, हांव हेच्या पयलीं सदांच कितें काम आसलें जाल्यार मायकल सरा कडेन येतालो आनी तेजो म्हाका सपोर्ट खूब आसलेलो हेच्या पयलीं बी आनी जेन्ना इलेक्शनाक टायमारूय बी। आनी पेडणेची हांवें खुबशीं कामां तेजे कडसून करून घेतलेली हेच्या पयलीं आनी आयज सगळे जाण आमी हांगासर तेका बेस्ट विशीस दिवपाक येयल्ले आसा। आनी तुमकां सगळ्यांचो लाडको आमदार मायकल लोबो आमकां बेस्ट विशीस दिता। बऱ्या पद्दतीन तांचो आज वाडदिवस तुमच्या सगळ्या आमच्या साक्षीन जाल्लो आसा। हाजे फुडें तांणी अशेंच नेटान काम करचें
हांव आयच्या दिसा मायकल सराक मॅनी हॅपी रिटर्न ऑफ द डे म्हणटा आनी देवा कडेन मागता की तांकां बरें आयुश्य आरोग्य आनी यश दिवचें.